Chanavan एकठांय जाल्या गायनाचोआंक D29. Chanavan ekठांय जाल्या दोगा तेगा सनामोली Kore Santa tuya wasa Mojanavan ektai zalea Doga dega sana modi Kore Santa tuya wasa Tuje naugeta tuka mandita Kalsantan sogli tuka volita Amche mode rau Jesu Mochanavan ektai zalea Dogan tega sana mode Kore Santa tuya wasa Mochanavan ektai zalea Dogan tega sana mode Kore Santa tuya wasa Tuzo subdaikun Tuzo mogolkun Santo San sogli Tuka wakanda Amche mode rau Jesu Mochanavan ektai zalea Dogan tega sana mode Kore Santa tuya wasa मोगाल भयणी भावानो देवाचे कृपेन बोल्लोलो वेळ तुमकां आवडेता संत लुकाच्या शुभ वर्तमानांत एक वोळ अशी आसा कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना ती वोळ आमकां देवाचे पदवेचो आनी शोकतेचो उगडास करता जिवितान बरें वायट घडटा तें सगळेंच देवाचे पदवे आनी येवजणे पोरमोणें घडटा हो आमचो थीर भावार्थ आमचो देव मोगाळ आनी दोयाळ आमकां तो सोबात देण्यांनी शुरगायता आनी असलेंच एक देणें आमकां मायाचे 29वेर फावो जालें तें म्हणल्यार आमच्या गोवळीक बापाक आर्चबिशप पात्र्याक सायबाक भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी फेरावाक इग्रोज मातेचो कार्डियल हो मान फावो जावंक विचून काडलो आयच्या दिसा रोमा शारान पाप साहेब फ्रांसीस तांकां हो दर्जो फावो करतलो ह्या देवाच्या फुंक्या देण्या पासत आयज आमी ताचे पवित्र सोबेचे वांगडी खुशे मनान आनी संतोशभरीत काळजान देवाच्या उपकार आठोवंक दिनवासूंक आनी किर्ती गाजोवंक एकठांय जाल्या शिताबेन वांटो घेवया
देव पोदवेदार, आमची सोडवण करूंक देव आपल्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडटा. आमी क्रिस्ती भावाती दर मिसाचे भेटेंत देवाचो पूत जिवंत जेजू सोबार वाटांनी हाजीर जाता आनी जियेता म्हूण सोत मानता. जेन्ना दोगां तेगां म्हज्या नांवान एकठांय जातात थंय हांव हाजीर आसतां. ही बासवणी जेजू आमकां दिता. ह्या वेळार तोच देवाचो पूत जिवंत जेजू आमचे मोदें हे वेदीचेर उंड्या रुपान हाजीर आसा. ताचे देवीक आसणे आमी अनुभवया. आमचे मोदें जेजूक खुशालकायेचो येवकार दिवया. आमची मान बागोवन ताका नमस्कार करुया. नमस्काराचें गायन गावया R31 साक्रामेंतांत रावलोल्या.
जावच्या आमी सोरी देवाची भुरगीं. थोडो वेळ ओगेपणान वेदीर आसलोल्या जेजूचेर आमची नदर तीरपणान दवरुया. जेजू तेजवंत, जेजू बोलवंत, काकूटसार आनी दोयाल. तो आमचे मदें हाजीर आसा. भावार्थान हे सोत स्विकारुया. जेजू आमचे लागीं उलोवंक सोदता. ओगेपणान जेजूक आयकुया. सगल्यो आमच्यो संवसारी राटावळी कुशीन दवरून आमचें ध्यान मन साक्रामेंतांत आसलोल्या जेजूचेर आमी दवरुया. ओगेपणान जेजूचें आसणें आमचे मदें अणभवुया. सगलीं बसुया. पाप साहेब फ्रांसिस्कान मायाचे 29वेर पवित्र सोबेक आनी अदीक करून भारताचे क्रिस्ती पोरचेक एक कुशलकायेची खबर पोडगोट केली. भारत देशाक 2 नवे कार्डियल नेमले. हैदराबादचो आर्चबिशप भोवश्रेश्ठ एंथनी पुला आनी आमचो आर्चबिशप पात्रेक सायब भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी फेरांव. तर आमकां फावो जाल्ल्या ह्या देण्या खातीर, आमच्या गवली बापाचे नवे जुट्टे खातीर आनी हेर सोबार उदारपणा खातीर देवाक दिनवासुया. 2 दिनवासने उपरांत आमी गितांतल्यान देवाक आर्गां दिवया. आमचो जबाब गावन जातलो. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. सगलीं म्हणुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. पाप साहेब फ्रांसिसा वरवीं जायते बरे आनीक कुशलकायेच्या घोडितांची खबर आमकां मेळ्ळ्या. ताणें जायतीं नवीं नवसरणेचीं पावलां मारल्यांत. जायते नवे सांत पवित्र सोबेचें बोलेपण आमकां उदारपणेन फावो केलां. ताच्या जिविताच्या देण्या खातीर जबाब देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. देवाक आर्गां दिवया, देवाक दिनवासुया. आमचे भुंयचो पूत, आमचो मोगाल आर्चबिशप कार्डियल साहेब फिलीप नेरी फेरांव, ती सोगोट एक जावन
हो ब्रीद बिस्म कसो आपणावन दर वर्सा गवंडीक चिटी बरयताय आनीक गोंयांत दिशा दिताय आनीक सगल्या धर्मांचो आनीक मनशांचो सुमेल करूंक वावुरल्या खातीर जबाब देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया आमचो गोंयचो पूत भोव श्रेश्ठ आर्चबिशप कार्डियल साहेब फिलीप नेरी फेरांव आपल्या हाताखाला आसलोले पोरजे सोवें सदांच मोवाळायेन आनी विस्वाशीपणान वागला. ह्या ताच्या शांत मोयपाशी मोगाळ काळजीदार फुडारीपणा खातीर जबाब देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया आमचो गोंय आनी दामांचो आर्सेबिस्म कार्डियल साहेबाक कार्डियलाची नवी जोडटी इग्रोज मातेच्या वावरांत अदीक जबाबदारी मान आनी पदवी फावो केल्ल्या देण्या खातीर देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया आमच्या आर्सेबिस्म कार्डियल साहेबा सांगाता हैदराबादचो आर्सेबिस्प भोव श्रेश्ठ एंथनी पुलाक कार्डियल नेमला. भारत देशांतले दोग नवे इगोर्ज मातेचे कुंवर आमकां फावो केल्ल्या खातीर देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया भारतांतले दोग आर्सेबिस्म साहेबां वांगडा इगोर्ज मातयेचे सेवेक 21 नवे कार्डियल नेमलोल्या खातीर देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया ह्या सोबीत दिसा आनी वेळा खातीर आमचें जिवीत पूर्णतायेन जिवंक आमकां साबार देण्या शेगुणांनी भरल्या खातीर देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया देवाक अर्घ्य दिवया देवाक दिनवासुया
सगळे आमचे दिनवास आमची कीर्ती मोहिमा आनी वाकांनी एक करून एकाच तालयान आमी गायन करुया. E14 व्हडत्या देवाक. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या कसान दिन वासता जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या कसान दिन वासता व्हडत्या देवा वाकांडुया मोगाल बापा दिन वासुया पापची भुरग्यां सोडून काडली जेजू सोवे जिवी केली. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजाक दिन वासता जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजाक दिन वासता. सूर्याची जेजू उदेवन आयलो ताचो प्रकाश आमचेर वांगलो. ताच्या नांवान एकठांय जावया आमची आमचे मोदें जेजू घेवया. जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजाक दिन वासता जिव्या देवाक वाकांता सगळ्या काळजाक दिन वासता. पवित्र पुस्तक आमकां आमच्या रोजनार देवाचो तालो, ताचो संदेश, ताचे विचार, आमचे खातीर ताचो मोग ह्या वेळार देव आमचे लागीं उलोवंक सोदता. उबी रावुया आनी चितान देवाचें उतर आयकुया. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. 21 वोळी 15 ते 19. नासतो जातोच जेजून सिमांव पेद्रूक म्हणलें, सिमांव सुवावाच्या पुता, हाचे पोरोस ओदीक म्हजो मोग करताय मू तूं? ताणें ताका म्हणलें, होय सोमया, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून ताका म्हणलें, म्हज्या मेंढरांक चोडवांक व्हर. दुसरे फावटी ताणें ताका विचारलें, सिमांव सुवावाच्या पुता, तूं म्हजो मोग करतय? ताणें ताका जबाब दिलो, होय सोमया, हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय. जेजून म्हणलें, म्हज्या शेळयांक राख. ताणें ताका तिसरे फावटी विचारलें, सिमांव सुवावाच्या पुता, म्हजो मोग करताय मू तूं? म्हजो मोग करताय मू तूं? अशें आपणाक तिसरे फावटी विचारलें देखून पेद्रूक कोंत जाली आनी ताणें असो पोर्तिपाळ केलो, सोमया, तूं सगलें जाणय. हांव तुजो मोग करतां म्हूण तूं जाणय.
जेसून ताका म्हणलें, म्हज्या शेळयांक चोरवांक व्हर. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, तूं ल्हान आसलोय तेन्ना तुज्या पेंगट्याक बांदतलोय आनी तुका जाय थंय वेतलोय. पूण तूं म्हातारो जातूच तुजे हात विस्तारतलोय आनी दुसरो कोण तुज्या पेंगट्याक बांदतलो आनी तुका नाका थंय तुका घेवन वेतलो. कसल्या मोन्ना वरवीं तो देवाक महिमा दितलो आसलो तें दाखोवंक जेसून तशें म्हणलें. त्या उपरांत म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जेजू सिमांव पेद्रूक विचारता, सिमांव, तूं म्हजो मोग करताय? सिमांव नेटान होय म्हूण जबाब दिता. आमकां होच प्रोस्ट ह्या वेळार जेजू करता, तूं म्हजो मोग करताय? जेजूचो हो प्रोस्ट कांय किनां आमच्या मनान गळोवया. तूं म्हजो मोग करताय? जेजूच्या ह्या प्रोस्नाक आमचो जबाब कितें? दुबावविरेन आमचो जबाब पेद्रू भाशेन होय जातलो. आपलो मोग करतात ती आपलें उतर सांबाळटा अशें जेजू म्हणटा. जेजूचें उतर आमी सांबाळ्ळां काय? जेजून आपल्या भौशीक वावरांत देवाचो मोग वांटलो आनी एकामेकाचो मोग करूंक आमकां फॉर्मायलां. एकामेकाचो मोग आमी करता काय? जेजून आमकां प्रितीमोगाची आज्ञा दिल्या. एकाच देवाचो सोगल्या मनान आनी काळजान मोग करूंक आनी आमी आमचो मोग करता तसो आमच्या पेल्याचो मोग करूंक शिकयलां. केला काय आमी? तूं म्हजो मोग करताय? असलोच प्रोस्ट एका तरुण युथफूल भुरग्याच्या मनांत जालो तेन्ना ताणें आपलो होयकार दिवन आपल्या कुटुंबाक फाट करून सेमिनारी भितर सरून शिकोप करून पाद्रीपणाच्या मुणयारपणांत भितर सरलो. एक बरो देखीवन कोश्टी पाद्री जावन मागण्याच्या आनी प्रामाणीकपणाच्या जिविताक ताणें वेंग मारली. बऱ्या वावराची आनी बऱ्या कोरण्याची मजुरी कशी जेजून ह्या पाद्रीक गोवळे बापाची जुट्टी फावो केली. उपरांत आर्चबिशप पात्रियाक कसो ताका नेमलो आनी आयच्या दिसा कार्दियालाचो दर्जो रोमा शारान फावो जाला. सिमांव पेद्रूक जेजू एक वो दोन पावटी न्हय पूण 3 पावटी तोच विचार करता. तूं म्हजो मोग करताय? पेद्रू आपल्या जिवितांत
आनी मुनियारपणान जायत्यो आडकोळी प्रोस्ट कोश्ट दोगद येतोले म्हूण जाणो आसलो. तरी पूण धिरान आनी उमेदीन होय म्हूण जबाब दिता. क्रिस्ती मनशां कशीं बरो वावर करतना जिवितान जायत्यो आडकोळी प्रस्न कोश्ट दोग दुबाव येतात. असल्या वेळार आमी न्हय निराशेपणान आनी भिरांतीन देवाचेर शीन करूंक पूण ताचेर आमचो भावार्थ अदीक तिरावन ताच्याच आदारान धिरान आनी बोळान सगल्या अदृश्टांक फुडो करूंक फुडलीं पावलां काळजीदारपणान मारूंक गरज. जेजूक चिटकून रावता ताचो मोग करता आनी ताचेर विस्वास ठेवता. ताका जेजू केन्नाच सांडिना. जेजून पेद्रूक 3 फावटी तोच विचार केलो आनी शेवटी जेजूचो जबाब आनी आदेश आयकून पेद्रू खुशालकायेन बोल्लो. नवी पदवी, नवी जुट्टी, नवी जबाबदारी जेजून ताका दिली. आपणा फाटल्यान आपल्या शेलयांक राखपाचें काम आनी जबाबदारी ताच्या हातांत घातली आनी म्हजे फाटल्यान ये म्हूण सांगून जेजून पेद्रूक आपोवणें दिलें. केदें व्हडतें आनी श्रेश्ठ देणें जेजून आपल्या कालत्या चाकराक फावो केलें. आपलो मोग करता ताचे सोबे जेजू सदांच दयाळ आनी उदार. हें आमकां ह्या देवाच्या उतरांतल्यान ताबें जाता. आमच्या आतबीस कार्दियालाक हें सोबीत आनी व्हडतें देणें फावो जावंक आमकां सगल्यांक एक भाग आनी संतोशाची खबर ताच्या सुफळ मुनियारपणा वरवीं ही नवी जुट्टी तांकां फावो केल्या. ह्या देण्या संदर्भान आमचो जबाब कितें काय? कांय वेळ ओगेपणान सारून देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. इल्लोसो वेळ ओगेपण सांबाळुया. सगळीं उबीं रावून ह्या वेळार कांय आमची मागणी आनी आमचे ओत्रेक देवा मुखार आमी दवरुया. आमचो जबाब जावं दी. बापा, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोळ्याक राख आनी सांबाळ. सगळीं म्हणुया. बापा, पवित्र आत्म्याचे शक्तीन आमच्या गोळ्याक राख आनी सांबाळ. भोव पवित्र बापा, बरो निचेव करतलो जाल्यार, बरे निर्णय घेतलो जाल्यार, शांत मनाची, गिन्यानाची आनी बरे बुद्धीची गरज.
आमच्या आर्चबिस्पात्र्याक साहेबाक कार्डियालाचो मान फावो जावन तांची जबाबदारी वाडल्या. ही जबाबदारी पाळूंक मनाची शांती आनी शेगूण तांकां फावो कोर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. जबाब बापा पवित्र आत्म्याचे शोभतेन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. बरें फळ दितोल्या रुखाचेर फातर पडटात. बरो वावर करतल्या मनशाक आडकोळींक फुडो करचोच पडटा. आमच्या आर्चबिस्प कार्डियल साहेबाक आपले नवे जुटेन जायत्या आडकोळींक प्रोत्सनाक निराशीपणाक फुडो करचो पडटलो. असल्या वेळार तांकां पवित्र आत्म्याच्या बोलान आनी शोकतेन बोर म्हूण बापा तुजे लागीं आमी मागता. जबाब बापा पवित्र आत्म्याचे शोकतेन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. सांबाळ. कार्डियलाच्या वावरान आर्चबिस्प कार्डियल अदीक जबाबदारी दाखोवंक आनी कार्यां आसात तीं बरे तरेन आनी पूर्णतायेन शार्ती पावोवंक काळजा मनाची शोक्ती तशीच कुडी आत्म्याची भलायकी मागतना जिवितान कुशालकाय संतोष आनी कोरी शांती फावो कोर म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. जबाब बापा पवित्र आत्म्याचे शोभतेन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. देवाच्या मोळ्यान पीक खूब पूण वावराडी थोडे. आमच्या बारोन देसांतल्या दोगा गोंवल्यांक पाप साहेबान कार्डियल नेमल्यात. तांचेच देखीन मार्गदर्शनान आनी शिकवणेन आमच्या देशांत अदीक आनी अदीक देव आपोवणी वाडत वचूंक आमच्या देशाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा आमी तुजे लागीं मागता. जबाब बापा पवित्र आत्म्याचे शोभतेन आमच्या गोंवल्याक राख आनी सांबाळ. सगळीं दिमी घालुया. कांय घडयो जेजूक पळोवन ओगेपणान आमच्यो खासगी गरजो आमी बापा मुखार दवरुया. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी, आमचे ओत्रेक, आमचे दिनवास आनी सगळे काळजांतले आवडे एक करून जेजून शिकयलेले मागणे आमचे बापा म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गेच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज सामकें येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवाड. आमेन. सगळीं बरोबर गायन करुया. संस्काराक इतल्या वर्त्या R35. संस्काराकितल्या पोरत्या सासनागी नोमान करता, सोडून दिवं आदल्यो रिती, सेवादोर नवो दवरता, सोयमाचे विशोय आमचे घुस्वता गुटा मुखार,
स्वभावा सोय मोठे विश्वय दिना प्रीतीच्या बापा आमच्या सोय दिवो उदाकाच्या मुरगोटू कळसा तोडा बंदुया वाखालुया उपचोल्या तांची मुरलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या संस्कार को कालते पोणा दिव्या ससना ससना प्रार्थुया देवा एका अजबाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्टा मरणाचो उडगास करून दवरलाय तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करू आनी ह्या वरवीं तामोन आसतना तुजे सोडूनचो फळ बगूंक आमकां फावो करू आनी आमच्या गोड्या बाबाच्या रिण्या खातीर तांकां फावो जाल्ल्या काड्याचे नवे सुटे खातीर तुजे मुखार दवरलेली आमची मागणी नियाळ आनी दिनवासी तूं स्विकार कर आनी तांकां फावो त्या देण्यांनी आनी गुणांनी भरून आपल्या कार्यांक सुपूर्णायेन शार्ती पावूंक तांकां बोळ दी तुजो शियातान राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. बाबून ह्या वेळार आशिर्वाद आमच्या गोड्यांचेर अख्खी पवित्र सभेचेर के भशेन आमच्या गांवचेर आनी उत्साहबळ जाल्ल्या संवसाराचेर आनी पिडेवंतांचेर आनी के भशेन ह्या मागण्यान वांटो घेतला आनी दुसरे भाशेन वांटो घेतल्यांचेर आमी मागुया. गायतले देवा कार्गा दिवोया देवा दिनवासुया देवा कार्गा दिवोया देवा